मडकयक लागून दक्षिण गोंयांत काँग्रेस जिखूंक पावली. काँग्रेसीच्या सार्दिनाची लीड 9,755. होच मतदारसंघ जो बीजेपीक मोठी लीड दितालो. थंय बीजेपीची लीड बरीच देंवेली. दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीच्या सार्दिनाक 9,755 मतांची लीड. मडकय सदांच लोकसभेक बीजेपीक दिताली मोठी लीड. सुदिनाचे हे खेप काँग्रेसीक तेंको. बीजेपीची लीड पडली. 2014 परस 9,910 मतांनी बीजेपीची लीड देंवेली. आपान 20,891 मतां काडून पसून काँग्रेस जिखली. आमदार एका पक्षाचो आनी लीड विरोधी पक्षाक अशेय प्रकार जाल्यात. दक्षिण गोंयांत अशे 2 मतदारसंघ मेळ्ळ्यात, फोंड्या आनी कुठ्ठाळे. फोंड्याक काँग्रेसीचो आमदार, मात बीजेपीक लीड 3,805 मतांची. कुठ्ठाळे बीजेपीचे आमदार, मात काँग्रेसीक लीड 84 मतांची. जाल्यार दक्षिण गोंयांत सरकाराच्या युती घटक पक्षांच्या मतदारसंघांनी कितें चल्लां तें पळयात. मडगांव कावन्सील विजयाचें गोवा फॉरवर्डाचें, तशेंच पारंपारीक मडगांव लोकसभेक बीजेपीक लीड दिताले. बीजेपी मडगांवाचेर अपेक्षा दवरून आशिल्ली. हे खेपो दिगंबरान गणीत परतें केलें. फातोड्डेचो आमदार गोवा फॉरवर्डाचो. ह्या वेंचणुकेक 638 लीड काँग्रेसीक दिली. 2014 438 लीड बीजेपीक दिल्ली. मडगांव काँग्रेसीचो आमदार. ह्या वेंचणुकेक 2,036 मतांची लीड काँग्रेसीक. 2014 1,128 मतांची लीड बीजेपीक दिल्ली. आतां साश्टी पळया. साश्ट हरशीं आदीं सावन चडशी काँग्रेसी बरोबरूच. 2014 मोदी लाटेन काँग्रेसीची लीड 30,000 मेरेन देंवेली. ती 2019 परत 51,000 मेरेन हाडली. ह्या वेंचणुकेत साश्टींतली लीड जाग्यार आयली. काँग्रेसीची लीड 2014 30,318 मेरेन देंवल्ली. ह्या वेंचणुकेक 51,319 जाली. मायनींग बेल्टानूय बीजेपीक फावो तितली लीड दिल्ली ना. सांगें 2014 7,714 बीजेपीक लीड दिल्ली. 2019 बीजेपीची लीड फक्त 3,347. सावड्डे 2014 11,843 बीजेपीची लीड आशिल्ली. 2019 बीजेपीची लीड 8,572 मेरेन देंवली. कुडचड्यार 2014 5,788 बीजेपीक लीड आशिल्ली. 2019 बीजेपीक फक्त 3,419 मतांची लीड. 2014 केप्यां 1,721 बीजेपीक लीड आशिल्ली. मात 2019 1,086 मतांची काँग्रेसीक लीड मेळ्ळी. दक्षिण गोंयांत समाजांतलो एक घटक वेंचणुके वेळार बीजेपी बरोबर नाशिल्ल्याचो अदमास मंत्री निलेश काब्रालान मतमेजणी जावच्या पयलीं उलोवन दाखयल्लो. गोंयांत फक्त एक खंयचे तरी सेक्शन ऑफ सोसायटी जे नॉर्मली एलायन जाता की एक्टिविटी बीजेपी जे करता, म्हणजे खंयचे डेव्हलपमेंट एक्टिविटी ऑर खंयची स्किमी, सगळे एक्टिविटीर पार्टिसिपेट जाता. आनी मागीर खंय तरी कोण सांगता पूण मागीर मातशें लास्ट 2-3 दिसांनी चेंज जाता. सो हे जावचें न्ही अशें आमी प्रयत्न केला. आनी लोक जे गोंयकार आसा हे सगळे शाणे आसा आनी जावचें ना अशें आमी काळजांतल्यान मागता. आनी आयचो रिजल्ट सेक्शन ऑफ सोसायटी म्हणटा सेक्शन ऑफ सोसायटी सगळ्यांक खबर आसा. स्पेसिफीक हांवें कित्याक सांगपाक जाय, हांवें सांगप म्हणल्यार मागीर ते कॉन्ट्रोवर्सी चालू जावप. गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा बीजेपीचे एक सेक्शन ऑफ सोसायटी जे आसा हे सगळे स्किमी घेता, सगळे डेव्हलपमेंट पळयता, सगळो लाभ घेता आनी आमचे वांगडा सदांच आसता. पूण खंय तरी लास्ट 2 दिसांक वा 3 दिसांक वा 4 दिसांक खंयची तरी एलिमेंट हांव म्हणटा एलिमेंट जे तांकां चेंज करूं शकता, ते एलिमेंट मदीं येवन खंयच्याय सांगून देशान खंय हें वाडटलें, देशान तो येयलो हें जातलें, गोंयान हें जातलें, हें करून मातशें ताका चेंज करता. हांवें मायनॉरिटी म्हणूं ना, हांवें एक सेक्शन ऑफ सोसायटी म्हणूं. मगोकडे फिसकटिल्ली बीजेपीची युती, मेरेर राविल्लो युतीचो घटक आनी मायनींग बंदीचो मडकय, साश्ट आनी मायनींग बेल्टांतल्या मतदारसंघांनी बीजेपीच्या मतांचेर परिणाम जाला. लीड पडल्या ती बी निकाल बदलपा इतली. साश्ट आनी सुदिनाच्या मडकयन काँग्रेसीच्या सार्दिनाक हाडला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.